सॅटर्डे संडे हांव डिफरंट आयटम्स दवरता. मिन्स हांव शफल करता केन्ना हांवें सपोज हांवें मंडे आनी फोव दवरलें जाल्यार हांव केन्ना ट्युजडे दवरता, केन्ना वेनसडे दवरता. सो तशें हांव फोव उपीट मागीर शेव्याचो उपमा तसो दवरता. मागीर इडली आसा, मागीर अप्पे आसा. आणि लोकांचो रिस्पॉन्स तुका कसो आसा फॉर द ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट सगळे जाणां सांगता की ना बरें आसा, प्रिपरेशन इज डिफरंट आनी बरो आसा, टेस्ट इज व्हेरी नायस. जे मसाले हांव बी यूज करता हितून आसा ते दॅट इज गूड एक्चुअली. दॅट इज होममेड मसाले बी करता. अँड हाव यू मार्केट युअर प्रोडक्ट? म्हणजे आता तुझे ब्रेकफास्ट दिवपाचे जे सर्विसीस आसात, सो तू कस्टमर्स कशे अट्रॅक्ट करता? हाव कस्टमर्स रीच टू युअर डोरस्टेप? आता आमी कॉलनीन जे रावता त्या कॉलनीन एक्चुअली 5 to 6 ग्रुप्स आसा. ओके, सो डिफरंट पीपल इन दॅट ग्रुप एक्चुअली आसा. सो थोडे जे ग्रुप्स आसा ते ओन्ली लेडीजांचो आसा. सो लेडीजांचोय 2 ते 3 ग्रुप्स आसा. सो हांव त्या ग्रुपार पोस्ट करता. अशे लोक आसा जे ग्रंबल करीत बसता, म्हाका जॉब ना, गव्हर्मेंट जॉब दिना, प्रायव्हेट जॉब दिना, पण अशी एक ऑपॉर्च्युनिटी ना, आपल्याक भायर वचून खंय काम करपाक पॉसिबल ना, घरान भुरगीं आसा, जाणटी आसा. सो अशा लोकांक तुजी कितें मॅसेज आसतली? एक कितें तरी तुमी अशें चिंतून हें करपाचें की बाबा ना म्हाज्या कडेन हे टॅलंट आसा जाल्यार हांव हेतूनच कॉन्सन्ट्रेट करता आनी तो वाडयता. स्टार्टिंगच्यान तुमी स्मॉल हितून स्टार्ट करूं शकता. डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल कशें आसा. पण अशें आसा टील द डेट म्हाका तरी अशें दिसता हांवें जेन्नाच्यान स्टार्ट केलें सो तेन्नाच्यान रिस्पॉन्स आसा. रिस्पॉन्स केन्नाच ना असो ना. सम ऑफ द डे हांव तुमकां क्लियरली सांगता की मंडे टू सॅटर्डे डेली माझ्या कडेन ब्रेकफास्ट असतात असो ना, म्हणजे म्हाका ऑर्डर असतात अशें ना. पण नो डावट जेन्ना म्हाज्या कडेन आसता मिन्स कितें म्हाका चमचमीत कितें अशें केलें मिन्स सपोज मेदू वडा, साबुदाना वडा, बटाट वडा, सो ताका रिस्पॉन्स म्हाजो चड आसता. अशें तुमी जे मिन्स हें डिमोटिवेट जायनाका की बाबा ना आतां कितें म्हाका ऑर्डर्सूच ना, अशेंच ना तशेंच ना. गीता, आतां हो बिझनेस तूं आतां कॅरी करता फॉर क्वायट अ लॉंग टायम. तुका कितें हर्डल्स आयला, कितें प्रॉब्लेम्स येता, अशें केन्ना जाला तुका? प्रॉब्लेम्स म्हणजे लोक खुबशे फावटी अशें सांगता की ना तुमी आमकां होम डिलिव्हरी दियात आनी तेंचें कशें आसता की ना म्हाका 6:30 जाय, ना 7 o'clock जाय, बिफोर 7 जाय. सो 6:30 to 7 o'clock. सो कशें एट दॅट टायम नोबडी इज विथ मी एक्चुअली. म्हाजी माय आसता आनी हांव आसता. ओके, सो दॅट टायम तितलें प्रिपरेशन जाल्या उपरांत म्हाका तें दिवपाक म्हाका तशें जायना. सो ही आशिल्ली आमच्या बरोबर एक स्वामिनी गीता नाईक. तिची एक मेसेज आसा ती म्हणल्यार तुमचो टॅलंट आयडेंटिफाय करा आणि तो टॅलंट एक्सप्लोर करा. ओंकार फळारी बरोबर आपण बडीगर प्रुडंटा खातीर.